गोयच्या नव्या मोपा एअरपोर्टाचेर पहिले जे फ्लायट लँड जातले हे देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचे एअर इंडिया 1 हे फ्लायट आसतले। त्यांचो गोयचो कार्यक्रम ऑलमोस्ट निश्चित जाल्लो आसा आणि ते गोंयान वेगवेगळ्या कार्यक्रमा खातीर येता। 11 तारखेर ते पयलीं मोपा एअरपोर्टाचेर लँड जातले, थंयच्यान ते चॉपरान पणजे वटेन येतले। पणजे दयानंद बांदोडकर ग्राउंडाचेर आयुर्वेदा काँग्रेसीचो इव्हेंट जो क्लोजिंग सेरेमनी आसतली थंय ती अटेंड करता। थंय 4000 लोकांचो सुमार क्राउड आसतलो। त्या उपरांत थंयच्यानूच ते व्हर्च्युअली आयुष हॉस्पिटल गोंयचें जें नवें बांदलां तेजें ओपनिंग करतले। तेजे उपरांत थंयच्यान व्हर्च्युअली ते यूपीचो एक प्रोजेक्ट आनी दिल्लीतलो एक प्रोजेक्ट हांगा गोंयच्यान इनॉग्रेट करपाच्या ही कार्यावळ जाले उपरांत ते परत चॉपरांतल्यान मोपा एअरपोर्टाचेर वयतले। थंय एक 10,000ची लोक 10,000च्या संख्येन लोक आसतले मोपा एअरपोर्टाच्या इनॉग्रेशना खातीर। थंयच्यान ते मोपाचें इनॉग्रेशन जाले उपरांत ते परत दिल्ली वचपा भायर सरतले। सो पयलें विमान जे मोपा एअरपोर्टाचेर ऑफिशियली देंवतले हे नरेंद्र मोदीचे एअर इंडिया 1 आसतले। तेजे उपरांत दुसरो विशय आसलो तो मोपा एअरपोर्टाक नांव कोणाचें दितले तेजेर आयज 2-3 कडेन मिटिंगो जाल्यो भाजपा कार्यकर्त्यांक। तो विशय येयलो, ते कार्यकर्त्यांनी पार्टीच्या फुडाऱ्यांक विचारले की बाबा मनोहर पर्रीकाराचें नांव फुडें व्हेलां काय, कित्याक तांकां रिप्लाय येयला फुडाऱ्या कडल्यान की गोंयच्या सरकारा कडल्यान गोंयच्यान मनोहर पर्रीकाराचेंच नांव मोपा एअरपोर्टाक दिया म्हणून प्रस्ताव फुडें गेला आनी जवळ जवळ तो निश्चित जाला, चड करून तेंच नांव आसतलें अशें सिग्नल तांकां हे मिटिंगेन दिला। व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी वांगडा लोकीत चिलकार, प्रुडंटा खातीर।